उद्देशा खातीर ती जमीन घेतलेली गेल्ली आसा, तो उद्देशा खातीरूच जर ती सरकार जमीन वापरिना जाल्यार ती सरकारान जमीन आमकां परत शेतकऱ्यांक दिवची, अशी एक आमची मागणी आसा. दुसरी गोष्ट, आतांचे सद्याचे जे मुख्यमंत्री आहात ते जेन्ना मुख्यमंत्री आसलेले काही काळा पयलीं संरक्षण मंत्री जावच्या पयलीं तेन्ना सुद्दां तेंच्यांनी आमकां आश्वासन दिल्लें की तुमची जी शेतीची जी जमीन आहा ती तुमकां परत दितले म्हणून. जेन्ना ते संरक्षण मंत्री म्हणून गेले तेन्ना सुद्दां तेंच्यांनी आमकां ईमेल धाडलेलो आहा शेतकऱ्यांक की तुमची शेताची जमिनीचो जो विशय आसा तो आपल्या कडेन आसा आनी तुमकां आपूण न्याय दितलो. आज जेन्ना ते परत मुख्यमंत्री म्हणून जेन्ना गोंयांत येयल्ले आसा तेन्ना उलट आमची आशा ही आणखी दृढ जाल्ली आसा की आमचेर ते कशाच परिस्थितीन शेतकऱ्यांचेर अन्याय जावंक दिवचे ना. ते मुख्यमंत्री आसतना सुद्दां त्या जमिनी कडेच्या त्या भागांत वचून येयल्ले आसात फाटले सरकारान आसतना तेन्ना, आनी त्या खातीर आमची अशी खात्री आहा की ती जमीन जर सरकाराक स्पोर्ट्स सिटी खातीर नाका किंवा स्पोर्ट्स सिटी हो प्रोजेक्ट जर सरकार थंय करिना जाल्यार ती जमीन शेतकाराक मेळची आनी शेतकारांक मेळटली. सिटी खातीर जी सरकारान ह्या पयलीं जमीन एक्वायर केल्ली ती आयज सरकार आपल्या वैयक्तीक फायद्यासाठी खंय तरी कायदे बागोवन कोणाच्या तरी ती घशात घालपाचो प्रयत्न करता तो आमकां खबर ना. पण आमकां अशी जाणीव जाल्या की सरकार आपल्या स्वार्था खातीर अशा सरकार आमच्या शेतकऱ्यांच्यो जमनी ज्यो तांकां तेंच्यांनी मोबदलो तुटपुंज दिवन असो मोबदलो तेंच्यांनी जी जमीन तेंच्या कडल्यान घेतल्या ती जर दुसऱ्याक अशा स्वार्था खातीर दीत जाल्यार पेडणेकार त्याच्या खातीर व्हडलें आंदोलन करतले. जर सरकाराक अशी जर जमीन दुसऱ्याक दिवपाची जर इच्छा आसा जाल्यार ती जमीन ज्या शेतकऱ्यांची आसा त्या शेतकऱ्याकच रिटर्न करपाची अशी आमची पेडणेकारांची मागणी आसा.